आयज एक बरें घडटा म्हापशान लायब्ररीचें इनॉग्रेशन जे आमचे ओल्ड म्युनिसिपल बिल्डींग आसता थंय नवीन लायब्ररी आतां लायब्ररी आमची ओपन जाता जे आमी ऑलमोस्ट 2019 ती बिल्डींग बंद आसली आनी आमकां एक्सपेक्टेशन आसलें की लायब्ररी थंय ओपन जातली म्हणून. सो म्हापशेकारांक आयज एक बरी कितें तरी आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करून तांकां भुरग्यांक आनी तशेंच जाणट्यांक बरी फेसिलिटी प्रोवायड करता म्हणून बरें दिसता. पण एट द सेम टायम आमी आयज पळयता की जे लायब्ररीचें इन्विटेशन आसा तेज्या वांगडा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्साचें इन्विटेशन आपलें गेलां आनी आयज तेचेंय उद्घाटन करता. आनी म्हाका एकदम शॉक आनी म्हणजे सरप्रायज जालां हांव की जी आमची म्हापशा म्युनिसिपालिटीची इन्स्टिट्यूशन आसात जे लायसन्स इशू करता दुसऱ्यांक सर्टिफिकेशन इशू करता जावं खंयचे स्ट्रक्चराचें रेग्युलेशन करता लिगल इल्लीगल तेंचे त्या इन्स्टिट्यूशनाच्या अंडर आयज एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेशन चल्लां. ज्या कमर्शियल कॉम्प्लेक्साचे सगळे परमिशन्स अजून पर्यंत कंप्लीट जावंक ना. पयलीं म्हणजे त्या कन्स्ट्रक्शनाचे रिन्युअल लायसन्साचे रिन्युअल म्युनिसिपालिटीन करूंक ना आनी रिन्युअल न केल्ले आसुनूय तांच्यांनी बिल्डिंगेचें काम चालू दवरलें. तितून पयलीं ती बिल्डिंगेचें कन्स्ट्रक्शनूच इल्लीगल जाता. दुसरी गोश्ट म्हणजे जेन्ना सायट प्लॅन काडून PDA जी सुडा आनी तशेंच म्युनिसिपालिटीचे जे इंजिनियर आनी कन्सर्न ऑफिसर आसा तेंच्यांनी सेटबॅक न दवरता एक बर्णे म्हणून मनशाच्या प्रॉपर्टीन एनक्रोच केला आनी त्या मनशान हायकोर्टान एक पेटिशन घातलां. हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा आयज की पयलीं तेजो इशू रिजॉल्व करचो आनी हायकोर्टान तेणें लेट पेटिशन घातल्या कारणाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली म्युनिसिपालिटीक की आपणें जे रॉंग केलां हांगासरले इनॉग्रेशन जे लायसन्स ग्रांट केला दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन एनक्रोच करून ते वायट जे स्टेप घेतलेले ते करेक्ट करपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली. ती म्हाका दिसता एक 6 म्हयने पयलीं जी ऑर्डर पास केल्या ती कंप्लिटली इग्नोर करून 2 ऑर्डिनरी मिटिंगाक आमचे डिस्कशन जालां हेच्या बद्दल ते इग्नोर करून तेंच्यांनी आयज हे इनॉग्रेशन आयज केलां. त्या बिल्डिंगेक टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटीचेच लायसन्स आसा. अजून पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे क्लियरन्स ना, हेल्थ डिपार्टमेंटाचे क्लियरन्स ना, तशेंच स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी उदकाचे अजून NOC गावूंक ना. आनी ह्यो सगळ्यो परमिशन तेन्नाच गावूंक शकता जेन्ना ज्या प्रॉपर्टीन आमी एनक्रोच केला त्या प्रॉपर्टीनचे जे सेटलमेंट आमी करूंक सोदता ते सेटलमेंट जालें आनी तेणें NOC दिली कांयच आमकां हे सगळे बाकीचे परमिशन गावूंक शकता. आनी ही परिस्थिती आसतना आमच्या इन्स्टिट्यूशनान म्हापशा म्युनिसिपालिटी अशा इन्स्टिट्यूशनान इल्लीगल स्ट्रक्चर आनी टेक्निकली इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर इनॉग्रेट करून आमच्या पब्लिकाचो जो पयसो आसा जो ह्या प्रोजेक्टांनी वयता तो वेस्ट केलो कसो म्हाका दिसता. एक 8-10 वर्सां पयलीं 108 शॉपां म्हापशा म्युनिसिपालिटीन कन्स्ट्रक्ट केल्ली आनी अशीच विदावट ऑक्युपन्सी ऑप्शन केल्ली. तांकां 4 वर्सां इलेक्ट्रिसिटी गावूंक ना आनी तेज्या मागीर तेंचे अजुनूय लीज रिन्युअल जावंक ना, अजुनूय तो इशू पेंडींग आसा, लिटिगेशन पेंडींग आसा. आनी म्हाका अशें दिसता की आमची जी कावन्सील आसा ती इतले वर्सां आतां आमी जे असले इल्लिगलिटी आनी हेचेर जेंचेर आमी कारवाई करपाक जाय तेच इन्स्टिट्यूशन जर आपूण इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग जे इनकम्प्लीट टेक्निकल क्लियरन्स नासलेल्या बिल्डिंगेक ऑक्युपन्सी नासलेल्या बिल्डिंगेक आयज आमचे स्टेटचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आनी आमचो डेप्युटी स्पीकर तशेंच चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन जी सुडाचे ऑफिशल येवन त्या बिल्डिंगेक आयज उद्घाटन घालता. ते बी तेंच्यांनी आयज टायम असो फिक्स केला कित्याक त्या बिल्डिंगेक लायट ना. सो 4:30 तेंच्यांनी पयलीं त्या कॉम्प्लेक्साचें इनॉग्रेशन फिक्स केलां कित्याक त्या बिल्डिंगेन मागीर लायट ना म्हणून एंट्री करूंक गावची ना आनी तेज्या मागीर लायब्ररीचें ओपनिंग करपाक. सो अत्यंत दुखीची गोश्ट. आनी अशे जे प्रोजेक्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जे पब्लीकच्या बेनिफिटा खातीर केल्ले आसता एस्पेशली म्युनिसिपालिटी जावं गव्हर्मेंट अथॉरिटीन जी अथॉरिटीन सगळे लिगल आनी इल्लीगल एस्पेक्ट सांबाळपाक जाय तसलीच इन्स्टिट्यूशन आनी ते इन्स्टिट्यूशन जे सांबाळटा ते इलेक्टेड लोक इतले केअरलेसपणांनी आपले डिपार्टमेंट जावं इन्स्टिट्यूशन चलयता हे पळोवन दुख्ख जाता. सो हांवें आयज ते म्हाज्या तरेन तांकां एक्सप्लेन करपाक ट्राय केलें. इवन MLA कडेन उलयलो, चेअरपर्सना कडेन उलयलो. सगळ्यांनी तेंचे जे हांवें सांगलें तांकां की तुमी ह्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन सेटलमेंट जावन सगळे इश्यूज रिजॉल्व जायसर तुमी मातशें पोस्टपोन करात. हें न आयकून तेंच्यांनी आयज केलां.
अशें एकदां दिसून येता की जर तो पेटिशनर जो हायकोर्टान आसा तो जर फाल्यां हायकोर्टान वचत आनी एफिडेवीट घालीत की म्युन्सिपाल्टी कडेन जे डायरेक्शन हायकोर्टान दिलां की तुमी सेटल करा मॅटर, ते सेटल न करता आमी हे इनॉग्रेशन सारके फंक्शन थंय दवरता आनी डिफाय करता हायकोर्टाची ऑर्डर, जाल्यार कितेंय स्ट्रिक्चर पास जावं येता म्युन्सिपाल्टीचेर, जावं तेजे जे क्लेम्स आसा ते लिगल काय इलिगल तेन्ना डिसायड करता तेका आमी कितें दिवचें पडत. पण हे पब्लिकाचो पयसो आनी जे आमचे इलेक्टेड लोक आसा तांकां कॅर ना कशी दिसता ह्या बाबतींत. सो हांव कंडेम करता हे तेंचे एक्ट की तेंच्यांनी एक इल्लिगल बिल्डींग आयज इनॉग्रेट केलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.